नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. आवेडे कोटंबी वाठारांत वाडला बिबट्यांचो वावर. थळाव्यां मदीं पातळा भिरांतीचें वातावरण. बिबट्याचो करचो बंदोबस्त. थळाव्यांनी रान खात्या कडेन मागणी केल्या. 2027ची विधानसभा वेंचणूक मांद्रे मतदारसंघांतल्यान लढोवपाक आसात तयार, सांगता मांद्रेचो आदलो आमदार दयानंद सोपटे. गरजेच्या कागदपत्रां बगर मासांची येरादारी करतना वाळपय पुलिसांनी केलो एकल्याक अटक. 1800 किलोचे सुमार 3.5 लाखांचे मास केले जप्त. मायनिंग बंदी खातीर आर्थीक संकश्टांत सांपडिल्ल्या फामिलीचो दर्जो सुदारपा खातीर करची खास उपाय येवजण. राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडेची राज्यसभेत मागणी. आरक्षणावेल्यान तिडकिल्ले मंत्री सुभाषाचे समर्थक. मुख्यमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्षाच्या बसके वेळार जाले थंड. एसटी आरक्षणाविशीं अजून प्रक्रिया आसा सुरू. मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केल्ल्याचे सांगता सुभाषाचे समर्थक. आनी वेळसाव जावपी रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाच्या कामाक लागून घराकडेन वचपी रस्तो बंद जाल्ल्यान थळावे तिडकले. ह्या प्रश्नाक तेंको दीत थंय पावले गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसाय आनी काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार. आता खबरो विस्तारान. मांद्रे मतदारसंघात एसटी समाजाचे लोक ना, देखून एसटी आरक्षणाचो प्रश्नूच येना अशें मांद्रेचो आदलो आमदार दयानंद सोपटेन सांगले. 2027च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर आप, गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस, मगो आनी भाजपा सर्तीत आसा. हे वेंचणुकेत भाजपाच्या तिकेटीचेर आपूण वेंचणूक लढयतलो अशें दयानंद सोपटेन जाहीर केला. फाटले फावट कमी मतांनी हारिल्लो, मात फाटलीं 4.5 वर्सां काम चालू दवरून आतां वेंचून येवपाचो यत्न करतलो अशें सोपटेन सांगलें. मांद्रेन आमच्या एसटी कम्युनिटीनं म्हणजे रिझर्वेशन फॉर एसटी कम्युनिटी ताचो प्रश्नच मांद्रेन. आता बाकीचे जे आसात इन जनरल ते आसतात, पण मागीर आतां खंयची पार्टी आपापलो कॅन्डिडेट उबो करतले ताचेर डिपेंड. तशें आतां मांद्रेन सुद्दां जर पळोवंक गेले जाल्यार आपाचोय कॅन्डिडेट आसूं शकता, गोवा फॉरवर्डय आसूं शकता, काँग्रेसय आसतली, ते भायर आमची MG, कारण आता जो आमदार आमचो आसा तो MG पक्षाचो, आनी डेफिनेटली BJP तर आसतलीच. BJP आसल्याचे तुमी हे पावली. हय, आनी आसा म्हणटकच हांव आतां जे कशें नुकती सुरवात करता तशें न्ही. हांव जरी फाटले फावटी हारलो सामकी बारीक मार्जीन म्हणटा तशें, डिफरन्स ऑफ 357 वोट्स ओनली. म्हणटकच हांव हारलो तरी म्हाजें ऑफिस, स्टाफ, हांव गेली मोर दॅन 4.5 years लोकां मदींच आसा. ऑफिस चालू इतले खातीर हांव, कारण जवळ जवळ 10,000 लोकांनी म्हाका मत दिल्लें. हरलो एक थोड्याशा मतांनी, पूण ऑफिस बंद करप ही व्हडली चूक जाता. कारण ज्यांच्यांनी मतां दिल्लीं म्हाका तेंच्यांनी वचप काय. बारीक गोश्टी आसात, मागीर सरकारी योजना आसत, तांच्या अदर दॅन हे आनीक एक प्रॉब्लेम आसा, म्हणून हांवें ऑफिस तशेंच चालू दवरलें. गरजेच्या कागदपत्रां बगर मासांची येरादारी केल्ल्या प्रकरणात वाळपय पुलिसांनी मेहमूद साब बगले ह्या तरणाट्याक केरी चेक नाक्यार धरलो. ताचे कडल्यान पुलिसांनी सुमार 1800 किलो मास जप्त केले. ताचे मोल सुमार 3,40,000 रुपया आसात. या मासाची येरादारी करतना ताचे कडेन बिल तशेंच संबंधित प्राधिकरणाचे अधिकृत परवानगी पत्र नाशिल्ल्याचे पुलिसांनी सांगले. या प्रकरणात वाळपय पुलिसांनी फुडलो तपास सुरू केला.
गोंयांत मायनिंग बंद जाल्ले खातीर आर्थीक संकश्टांत सांपडिल्ल्या फॅमिलीची सुदारणा करपा खातीर खास उपाय येवजण करची अशी मागणी राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडेन केल्या. तांणी राज्यसभेत शून्य प्रहारा वेळार हो मुद्दो उपस्थित केलो. 2012 उपरांत गोंयांत मायनिंग बंद जाले उपरांत ह्या वेवसायाचेर निंबून आशिल्ल्या हजारांनी फॅमिलीचो रोजगार आनी उत्पन्नाचो स्त्रोत बंद जालो. ट्रक, ट्रिपर, बार्ज मायनिंगे खातीर वापरिल्ली यंत्रणा रीण काडून घेतिल्ली. मायनिंग बंद जाल्ले खातीर तांचेर आर्थीक ताण आयिल्ल्याचे तानावडेन राज्यसभेच्या सभाघराच्या नदरेक हाडले. सदानंद मंगलू शेठ धनगड़े जी. Thank you, Chairman, sir. My subject is urgent measures to restore the financial and steady standing of mining affected families in Goa. I rise to draw the attention of this august house to the continuing hardship faced by thousands of mining affected families in Goa whose creditworthiness remains adversely affected despite having settled their bank loans. Following the suspension of mining operation in Goa in 2012, the state level witnessed the unprecedented socio-economic crisis. Nearly 25,000 people directly dependent on mining, along with thousands engaged in transportation and allied activities, lost their livelihoods. Many had taken bank loans to purchase trucks, tippers, barges, mining machinery and other equipment. With mining coming to a standstill, they lost their only source of income and were unable to repay their loans. Their defaults were not willful, but were the direct result of circumstances beyond their control. Recognizing the severity of the crisis, the government of Goa introduced several relief measures, including financial assistance and a government-supported one-time settlement scheme. As a result, many affected borrowers were able to settle their loan accounts. Although many loan accounts have since been settled, the delay in repayment during the mining closure continues to adversely affect the borrowers' credit history and credit scores. Consequently, they are unable to obtain fresh institutional finance to purchase vehicles, machinery, or start new businesses, making it difficult for them to rebuild their livelihoods. Chairman, sir, these borrowers cannot be equated with willful or habitual defaulters. Their financial distress arose solely because of the sudden closure of mining operation, a situation that was itself recognized by the Goa government while extending the relief and implementing the OTA scheme. I therefore urge the government to introduce a one-time mechanism to restore the financial creditworthiness and credit standing mining affected borrowers whose loan defaults arose solely due to the 2012 mining ban in Goa and who have since repaid or settled their loan accounts. Such a measures will provide long-awaited justice to thousands of mining affected families, restore their access to institutional credit and help them rebuild their livelihoods with dignity. Thank you, sir. आरक्षणावेल्यान तिडकिल्ले मंत्री सुभाषाचे समर्थक मुख्यमंत्री आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू पणजेत बसका घेतल्या उपरांत थंड जाले. एसटी आरक्षणाची प्रक्रिया अजून सुरू आसा अशें स्पश्टीकरण मुख्यमंत्र्यान आमकां दिला अशें मंत्री सुभाषाचे समर्थक सांगता. सांग्यावेलो प्रश्न सुटावो जालो म्हूण मंत्री सुभाषाचें म्हणणें. जाल्यार लोकांचो मतभेद मिटोवपाक आमकां येस आयलें. मंत्री सुभाषाच्या फुडारा विशीं पक्ष योग्य वेळार योग्य निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्री सांगता. पळयात. सांगे एसटी आरक्षणाविशीं शेकड्यांनी समर्थक आयतारा मंत्री सुभाषाच्या घराकडेन जमिले. सुभाषान सांगे सोडचे न्हय असो हट्ट तांच्यांनी धरिल्लो. तशेंच भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान माफी मागची म्हूण मागणी लेगीत केल्ली. हाका लागून सांग्यार एसटी आरक्षणाचो मुद्दो आनी मंत्री सुभाषाच्या राजकी फुडारा विशीं प्रस्न निर्माण जाल्ले. मात आतां ह्या चर्चांक वेगळोच ट्विस्ट आयला. सोमारा मुख्यमंत्री सावंत, दामू नायक, मंत्री सुभाष आनी तांच्या समर्थकांची पणजे भाजपाच्या मुख्यालयात बसका जाली. हे बसके उपरांत आरक्षणाचेर तिडकल्ले मंत्री सुभाषाचे समर्थक थंड जाले. फाटल्या 2 दिसांत सांग्यार कांय गैरसमज निर्माण जाल्ले ते मुख्यमंत्री आनी दामू नायक हांच्या वांगडा बसका घेतल्या उपरांत पयस जाले. एसटी आरक्षणा विशीं आमचें ऑब्जेक्शन ना हो प्रस्न आतां सुटावो जाला आनी तातूंत कसलोच गोंधळ ना अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता. आनीक सांग्या भितर
जे गेले 2 दीस कितें तरी मिसअंडरस्टँडींग आनीक वादावादी चल्लेली ताचेर आयज अंतीम ताका स्वरूप आयिल्लें आसा आनी कसल्याच प्रकारच्या पार्टीचेर कसल्याच प्रकारचो दोशारोप जायनासतना आदरणीय मुख्यमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्ष तांणी ह्या विशयाचेर एक यशस्वी तोडगो काडलेलो आसा. तोडगो म्हणजे विशेष अशें कांय ना. ड्यू टू मिसअंडरस्टँडींग आमचे कार्यकर्त्याचे कांय तरी भावनीक प्रश्न आशिल्ले आनी ताका लागून हो प्रश्न जाल्लो. विशेष म्हणजे आरक्षणा वेल्यान आमचे सांगे मंडळाचे कोणाचेरच कसलोच आक्षेप ना. फक्त आक्षेप आशिल्लो की खंय तरी आमकां कॉन्फिडन्साक ना आनी बाकीचे कितें आशिल्ल्यो गोश्टी पूण त्यो आतां सविस्तर आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी केल्ले आसात. म्हणजे आमी ह्या हातून भितर कसल्याच प्रकारचे कसलोच गोंधळ ना आनी आमचे मनान भितर आतां कसलोच म्हणजे किंतू उरलेलो ना. एसटीचो निवडून हाडपा खातीर हांवें पयलींसान विशेष आतांच सांगना, पयलींच्यान सांगलें आसा जो पार्टी म्हाका उमेदवार दिता तो एसटीचो आसूं कोणी आसूनी कोण दिता तो निवडून हाडपाची जबाबदारी म्हजी आसा. मजगतीं सांगेच्या लोकांचो मतभेद मिटोवपाक आमकां येस आयले. फुडाराक पक्ष जो निर्णय घेतले तो तांकां मान्य आसा. मंत्री सुभाष हांच्या फुडारा विशीं पक्ष योग्य वेळार योग्य निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्री सांगता. 2 दीस जे लोकांचो मतभेद आशिल्लो, मतभेद नासलो, ओके, तो मतभेद मिटोवपा खातीर आमी यशस्वी जाले. तांची काही कन्फ्युजन्स आशिल्ले कारण थंयसले सगळे कार्यकर्ते बाब सुभाष फळदेसायचेरूय तितकोच प्रेम करतात, तांचेर मोग करतात. तांणी तितक्याच मोठ्या प्रमाणात फाटलीं 15 वर्सां त्या मतदारसंघात उदरगतीची कामां केल्या. सडनली सांगे मतदारसंघ हो एसटी रिजर्व जाता म्हटल्या उपरांत काही कन्फ्युजनां जी क्रिएट जाल्ली. ओके, ही कन्फ्युजनां क्रिएट जाल्ल्या कारणान जे काल 2 दिसान जो सांगे मतदारसंघात एक पॉलिटिकल टर्ब्युलन्स जाल्लो पळय, तो टर्ब्युलन्स हांवें ज्या खातीर म्हटलें तेंचे मतभेद आशिल्ले, मनभेद नाशिल्ले. हांगासर येयल्ल्या कार्यकर्त्यांच्या मदीं सगळ्या पद्दती म्हणजे सगळ्या समाजाचे एसटी आसतले, ओबीसी आसतले, धनगर कम्युनिटी, सगळ्या कम्युनिटीचे कार्यकर्ते आयजूय आसात आनी ते सगळे भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसात. ते सगळे सुभाष फळदेसायच्या बरोबर आसात आनी जो निर्णय इन फ्युचर पार्टी जो सांगे मतदारसंघाच्या बाबतीत घेतले तो निर्णय तांकां सगळ्यांक मान्य आसा. सुभाष फळदेसाय आमच्या पार्टीचो व्हडलो लिडर आसा, पार्टीचो आमचे प्रमुख कार्यकर्तो आसा. त्या खातीर तेजोय विचार योग्य त्या वेळार योग्य विचार हो पार्टी करतले. त्या सांगे मतदारसंघात ह्याय फुडें म्हणजे परत एकदा कमळ फुलतले हे आमकां विश्वास आसा. सांगे मतदारसंघातले भारतीय जनता पार्टीचे काम बाब सुभाष फळदेसाय हाच्या नेतृत्वा सकयल ते वाडटले आनी सुभाष वेळीप हो आमचो दिसतो मंडळाचो अध्यक्ष आहा. त्या दोगांयच्या नेतृत्वा सकयल संघटनेचें काम आनी ओवरऑल डेव्हलपमेंटाचें काम एज आमदार आनी मंत्री म्हणून तो फुडें वतलो. एसटी आरक्षणाची प्रक्रिया अजून सुरू आसा अशें स्पश्टीकरण मुख्यमंत्र्यान आमकां दिलां अशें सांग्यावेल्या मंत्री सुभाषाच्या समर्थकांनी सांगलें. एसटी आरक्षणूच मुखेल मुद्दो आशिल्लो. सांगे मतदारसंघ एसटी खातीर राखून दवरलो आनी पक्षान थंय उमेदवार उबो केल्यार आमी त्या उमेदवाराक तेंको दिवपा खातीर वावुरतले अशें तांचें म्हणणें. आता जेन्ना पार्टी फुडें उरलें तेन्ना मागीर सांगलें अजून रिजर्वेशनां कांय जालें ना, एचपीडी अजून प्रक्रिया कांय जालें ना, एचपीडी जातली म्हणटा कांय खबर नासलें. आमी तेच मंत्र्या कडेन विचारलें. अध्यक्ष दामू नायकान माफी मागपाक जाय म्हणून मागली. दामू नायक आतां दुसरो प्रश्न आमचे रिजर्वेशनाचे आसले, रिजर्वेशनाचे एसटी भावाचे रिजर्वेशन आसले तेंचे आमचे आसले ते आतां सीएमान आमकां क्लियर केले. मेसेज क्लियर केले अजूनय चालू आसा, अजूनय कांय ते फायनल जालें ना रिजर्वेशनाचे, ते जातले. सुभाष फळदेसाय तिकेट मेळना जाल्यार तुमी बीजेपीचे सीट उडयतले म्हणून अजूनय ते प्रक्रिया जेन्ना पळय पार्टीन आमकां दिलो बरो कॅन्डिडेट आनी रिजर्वेशन जालें जाल्यार आमी पार्टी काम सांग्यार रिजर्वेशन जावपाना अशें कितें उलोवप जालां ना. अजूनय तशें कांय जालें, प्रक्रिया चालू आसा. हें चालू प्रक्रिया ना चालू आसा, ते जातना ती मुद्दाम घडोवन हाडलेली घडोवन हाडला. ते आमकां डावट आसले रिजर्वेशना बद्दल आमकां डावट आसले. डावट कितें हेच मागीर सपोज जालो सांग्यार जालो मागीर कितें तुमचें ना ते जातल्यार मागीर विचार पळया ना कितें विचार काय रिजर्वेशनाच्या विरोधांत आसा तुमी. मुख्यमंत्र्यान आरक्षणाची प्रक्रिया अजून सुरू आसा म्हूण स्पश्ट केल्या उपरांत आतां सांग्यार एसटी आरक्षण जातलें काय ना, राजकीय आरक्षण जालें जाल्यार मंत्री सुभाषाचे समर्थक पक्षान दिल्ल्या उमेदवाराक तेंको दिवपा खातीर वावुरतले काय, एसटी आरक्षण जाल्यार मंत्री सुभाषाचें कितें, ताका पक्ष खंयचो किल्लो दितलो अशे जायते प्रस्न उपरासले बगर रावना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विलियम रॉड्रिगेज.
वेळसामांत रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचेर थंडसायेन चालू आशिल्लो आंदोलन अकस्मात तापलो. वेळसा रेल्वे दोट्टीकरणाच्या कामाक लागून 20 परस चड घराकडेन वचपी रस्तो बंद जाल्ल्यान थळावे पेटून उठले. थळाव्याक तेंको दीत गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली आनी फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय तशेंच काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान बंद पडिल्लो रस्तो मेकळो करपाक स्वता व्हील लोडराचेर चडून ताबो घेतलो. ताका लागून वाठारांत तणावाची स्थिती निर्माण जाली. स्थिती नियंत्रण हाडपा खातीर सुवातेर व्हडा प्रमाणात पुलीस दळाची नेमणूक केल्ली. सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची इलिगली हांगा डबल ट्रॅकिंग करता विदाउट एक्विजिशन ऑफ आज द गोवन जर वाचलो जाल्यार अशें कळटा की एक कोण तरी भायलो रेल्वेचो ऑफिसर सो एक क्लियर आसूंक जाय की सरकार इलिगॅलिटी करता आनी सरकार इलिगॅलिटी पोचोवंक सोदता. आमी जर उरिल्ले लोक ओग्गी रावतले जाल्यार हें जावचें ना. पयलीं म्हणल्यार हांगाचो आमदार खंय आहा, पयलो प्रश्न म्हणटा आमदार खंय आहा. आपल्या लोकांचे जर ताका पडूंक ना जाल्यार आमदाराक दाखोवंक दिवचें पडटलें की आमदार ताणें ही हॅज टू रिझाइन. रेल्वे ट्रॅक इज क्लोज बाय. यू कॅन स्टार्ट विथ द रेल्वे ट्रॅक. दॅट इज वॉट यू हॅव टू स्टार्ट विथ. सारकें लागीं आहा तें दिश्टी पडटा. इलिगॅलिटी इज बीन इन्स्टिट्युशनलायज. इलिगॅलिटीच लिगल म्हणून सरकार सांगता. ना करूनी तें आनी कोणाक लागता तें लागून तें मरता जाल्यार मरुनी. सिनियर सिटीजन आहा बेगीन वतले. हो एटिट्यूड आहा सरकाराचो. असो सरकार खंयच म्हाका दिसता खंयच ना. सरकार जो बदललो जाल्यार हें जर काम जालें जाल्यार मागीर सरकाराक तें रिवर्स करपाक डिफिकल्ट जातलें. फॅक्च्युअल बिकॉज हांव सरकारान आशिल्लो हांव जाणाय. ताजे खातीर आतां कितें तें करपा जाय. गोंय बरें जातलें हें फाल्यां. इल्लिगल तुजे घराचेर रस्तो सोडयतले ते. कोणाक रस्तो व्हडलो करूंक नाका. विदाउट लँड एक्विजिशन घर मोडून रस्तो करतले. एलाव करतले आमी ना इंडेक्स. कोल हाडपाक फक्त बीजेपीच म्हणून दोन नाका, सगळे इन्वॉल्ड आहा. कोल काल येवंक ना. हे तकलेन दवरात. म्हाका तें राजकारण उलोवपाचें ना. कित्याक राजकारणाक तुमी म्हणटले हांव म्हजो एजेंडा घेवन आयला. हांव आयला तुमकां सपोर्ट करपाक आनी तुमी जे कितें एक्शन फुडली घेवपाक चिंतताले तेन्ना हांव तुमचे बरोबर आसतलो आनी फुडें आसतलो. पयलें की हे प्रमोद सावंताचें सरकार गोंयकारांक बुलडोज करून तांणी जबरदस्ती डबल ट्रॅकिंग गोंयांत केलें. आनी हे डबल ट्रॅकिंग केल्लें फक्त एकूच कारणाक लागून म्हणटा तें कोळसो गोंयांत वाडोवपाक, कोळशाचें प्रमाण वाडोवपाक. आतां गेल्ली 8 वर्सां 46 लोक जांचो एक्सेस घराचो बंद जाला. आज म्हाका दिसता वेलसांवच्या लोकांनी आनी सगळे गोंयच्या जनतेन बाब विजय सरदेसाय हांगा आसा जो सदांच ह्या कोळशाच्या विशयाचेर विधानसभेनूय ताणें प्रश्न हे मांडल्या. ही इज स्पीकिंग इन द असेंब्ली ऑल्सो. पूण आमी पळयता की प्रमोद सावंताचें सरकार सदांच बुलडोज करता. आज हांव खरें म्हणल्यार गोंयकारांक एप्रिशिएट करता की आज गोंयकारांनी ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकाराक दाखोवन दिलें की तूं जर तर आमच्या घरान जर घुसलो जाल्यार आमचे कडेन ताकद आसा तुका बुलडोज करून भायर उडोवपाची. 2027 आज गोंयकारांनी हो ट्रेलर पळयला की आज वेलसावांक ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आमी बुलडोज करून आज प्रायव्हेट प्रॉपर्टींतल्यान उडयलो. सगळ्या कडेन मागता की 2027 ह्या भारतीय जनता पार्टीक आमी हांगाच्यान काडून उडोवया आनी एका दिसा भितर तुमचे कितें प्रश्न आहा ते सगळे मिटोवया. गोंय म्हणलें त्या गोंयच्या प्रत्येक नागरिकाक एक हक्क आसा आपल्या घरा वचपाचो. सरकार घरा वचपाची वाट आडयता आनी मुख्यमंत्री एका वटेन सांगता की अंत्योदय तत्वाचेर म्हजी सरकार जाता. अंत्योदय म्हळ्यार कितें भावानो? समाजाचो शेवटचो घटक जाका आमी आदिवासी आसात, वनवासी आसात, वंचीत असो तो सगळो जर तूं म्हणटा जाल्यार ते तुवें पाळपाकूय जाय. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान परत एकदा हें सगळें पळोवपाक जाय. गोंयकारपण जर आमी राखतले, गोंयचो एकवट आनी भावचार जर राखतलो जाल्यार सबंद गोंयच्या लोकांनी ह्या जाग्यार येवन सगळ्यांक प्रोटेस्ट करपाक जाय. हांव तर काणकोणच्यान तयार आसा. बाकीच्या सगळ्या लोकांनी येवपाक जाय आनी आमचे जे भावांचेर जो अन्याय जाला त्या आवाजाक आमी तेंको दिवन हो आवाज मोठ्या प्रमाणात करपाक जाय आनी सरकाराक दाखोवन दिवपाक जाय तुम्ही खंयच्याय भावाक जरी खंयच्या जाती धर्माच्या भावाक जरी त्रास केलो जाल्यार गोंयकार म्हणून आमी सदांच मुखार आसतले म्हणून. हो डेव्हलपमेंट आमकां गोंयकारांक न्हय म्हणटूच आमच्या गोंयांत नाका आनी लोकांक मोटरेबल रोड आसूंकूच जाय.
आणि हे सरकारान पळोवंक जाय. आयज सरकार गोंयचो न्हिदला तर तुमी लोकांनी ह्या सरकार निवडून काढलो तो बारीक चिंतात. आयज कितली वर्सां जाली हो सरकार आमकां चलयता, कितें गोंयच्या पासत केला. सेकंड ट्रॅक येयल्यार निसंटोन आसतले, आमचे गोराचे निसंटोन, आमचे साउदीचे निसंटोन, बिकॉज बेसिकली हे सेकंड ट्रॅक इज टू ट्रान्सपोर्ट कोल. आता हो कोल हिंगासून खूंय व्हरतात. मोस्ट ऑफ द कोल इज गोइंग टू कर्नाटका. द गव्हर्नमेंट टू वेक अप. It's time you took a stand. People elect you to work for them, to make sure that life is healthy for them. Because coal, as said just now, is going to kill us. No one is approved, but we have forced to take law in hand because on Friday and subsequent month before we had gone to the collector. Okay. Subsequently, collector had asked for their documentation of the railway. Okay. त्याच्या उपरांत we don't know what has happened with the collector, but what we did is we put letter to all concerned authorities that by Monday if you don't stop work, then we are forced to take law in hand. Kidak, our access has been blocked. We cannot allow access to be blocked. People cannot be landlocked and people मोरोंक उपना घरा भितर. So हे अशें चलचें ना. So तेका लागून आमी आयज हो कायदो हातीन घेतलो, कोंकणीन आमी हायर केलो आनी ते कितें करपाचें काडलें. Come today to support this and show solidarity to the people of Velsau and the neighboring villages. This needs to be a sustained agitation, not just today's only. We as people need to come down and be there with the Velsau villagers and the neighboring villages to see that this agitation goes on, because the government is not going to listen. बेरोजगारी आणि गोंयांतल्या खाजगी प्रकल्पावयल्यान काँग्रेसीन सरकाराचेर खर टिका केला. कारापूर सवणच्या मेगा प्रकल्पाक विरोध केल्ल्यान हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा नावाच्या कंपनीन पत्र धाडून कायद्याचो भंय घालपाचो यत्न केला असो गंभीर आरोप गोंय काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केला. मुख्यमंत्री आणि नगर नियोजन मंत्री हांच्या चेपणा खाला हे षडयंत्र सुरू आसा असो दावो चोडणकरान केलो. कारापूरचे जनता आंदोलन करतात, न्याय मागतात. काल सुद्धा त्यांचं एक प्रोटेस्ट आम्ही आझाद मैदानाचेर पळयलो, जंय आमचे खुबशे ऑफिस बेररांनी जॉईन जाल्ले. आणि आम्ही काल काणकोणा आसल्या कारणान आम्ही काणकोणच्यान सुद्धा थंय एक ज्या काल मिटींग चलता थंय रेजोल्युशन घालून आम्ही जे इतले दीस प्रोटेस्ट करतात, एक अधिकार मागपाक, न्याय मागपाक. पूण गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक आणि गोंयच्या TCP मिनिस्टराक अजूनही टायम ना. बहुजन समाजाचे आमचे वांगडी 144 दीस अधिकारा खातीर थंय झगडटात, पणजे येवन आंदोलन करतात, थंय करतात. पूण आमकां मुख्यमंत्री कांय उत्तर दिना, ना तर TCP मिनिस्टर तांकां उत्तर दिना. हे एक डेमोक्रेसीन बरी गजाल न्ही. आनी जेन्ना कोणी हाचेर प्रश्न विचारतात, हे इशू आमी रेज करता, कारण आमी पॉलिटिकल पार्टी, आमचें कामूच हें की लोकांचे प्रश्न हे उक्त्यार हाडप. आनी तेजे नंतर तिका लोधाक जी कंपनी जी आसा, द हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा, ह्या कंपनीन म्हाका एक लेटर धाडलें. ताका हांव नोटीस म्हणटलो काय आनी कितें म्हणटलो म्हाका खबर ना. जे एक दोन इशू रेज केले, त्या इशूचेर म्हणजे अशे तरेन हें केलें की ते म्हाका हांव कंटिन्यू केलें जाल्यार म्हाका कायद्याचो सुद्दां भंय दाखोवपाचें आशिल्लो. आनी हांवें जे इशू रेज केल्ले ते इशू सगळे पब्लीक डोमेनाक अवेलेबलूय आसा. तेजे नंतर तांकां हांवें रितसर रिप्लाय धाडलो. आनी तेजे नंतर म्हाका तांकां एक प्रश्न विचारपाक जाय की कितले पॉलिटिकल पार्टीच्या लिडरांक ह्या ज्या लोधा जो प्रोजेक्ट चलता, जाचे विरुद्ध जे आंदोलन चलता, हेणी कितले पॉलिटिकल पार्टीच्या अगेन्स्ट अश्यो नोटीसी धाडल्या आसतले काय म्हणून. काय हेणी नोटीस मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत
आणि TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे यांच्या दबावा खातीर कसलो फॉर्म्युला आसा जे ओव्हरनायट जे मुख्यमंत्र्या कडेन लागीं आशिल्ले मनीस ओव्हरनायट करोडपती जाता आणि ओव्हरनायट करोडपती जावन प्रायवेट जेटी ओन करता काय कितें हे मुख्यमंत्र्यान आमकां जबाब दिवपाक जाय आणि हो फॉर्म्युला ओव्हरनायट करोडपती जावपाचो हो फक्त ठरावीक लोकांकूच जे मुख्यमंत्र्या कडेन लागीं आसात तांकांच मेळटलें. कुंभारजुंव मतदारसंघातल्यान भाजपाच्या तिकेटीचेर विधानसभा वेंचणूक लडोवपाची इत्सा जिल्लो पंचायत वांगडी सिद्धेश नायक हांणी उक्तायला. भाजपाची तिकेट मेळोवपा खातीर आपूण यत्न करतलो अशें सिद्धेशान सांगलें. ताच्या ह्या विधानाक लागून आतां राजकीय मळार बोवाळ पडपाची शक्यताय आसा. येवपी 2027च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर जायत्या पक्षांनी तयारेक सुरवात केल्या. सत्ताधारी भाजप पक्षात खुबशा मतदारसंघांनी एका परस चड उमेदवार तयारेक लागिल्ले नदरेक येतात. सावाड्ड्या, कुडचड्या, सांताक्रूज, पेडण्या ह्या मतदारसंघांनी उमेदवार तयारीक लागल्यात. आता सध्या कुंभारजुंव मतदारसंघातल्यान वेंचणूक लडोवपाची इत्सा सिद्धेश नायक हांणी उक्तायल्या. सिद्धेशाक भाजपाची तिकेट दिवची म्हूण ह्या नादी 2 फावटी ताच्या समर्थकांनी पक्षाकडेन मागणी केली. मात पक्षान ताका 2 फावटी तिकेट दिवंक ना. सिद्धेशान पक्षा खातीर ताचे काम चालूच दवरले आणि आता परतून कुंभारजुंव मतदारसंघातल्यान वेंचणूक लडोवपाक आपूण तयार आशिल्ल्याचे सांगला. तिकेट मेळोवपा खातीर आपूण यत्न करतलो अशें तांणी जाहीर केला. ह्यान पयलीं 2 फावटी आपणे तिकेटे खातीर मागणी केल्ली. ह्या वेळार पक्ष आपल्याक तिकेट दितलो अशी आस्त तांणी बाळगिल्या. लागीं पावला आमचे विधानसभा इलेक्शन सो तुमचो तितून हे रोल कितें आसतलो तिकेटीक ट्राय करतले तुमी एज अ ओल्ड गोवा सो एज अ BJP कॅन्डिडेट म्हणून तुमी ट्राय करतले. हांव पार्टी कडेन म्हजो विचार जो आसा तो मांडटलो. लास्ट टायमूय तुम्ही सांगलेले की तुम्ही तांकां हें केल्लें तर हे पावटी सारके पार्टीचो एक स्पेसिफीक प्रोसिजर आसता फॉर टिकेट फायनलायझेशन. सर्वे आसता मागीर तुजें काम पळयता पार्टी आनी त्या हितूंतल्यान पार्टी मागीर डिसायड करता. सो तें सगळें जावन न्ही ताका टायम आसा. हो आतां हा तो नॉट नेसेसरी कित्याक तुमी लॉंग टायम लोकांक जाय तशें जातलें न्ही लोकांक विचारता. कित्याक तुमी लॉंग टायम वर्किंग कार्यकर्ता BJPचे 2 times मास्ता मोर दॅन 2 times ZP. हय ना कशें आसा एकदां आमचे पंचायत मेंबर 2 ZP जेन्ना काम केलें हांवें 3 फावटी हांव निवडून आयलो आतां ओल्ड गोवा आनी कुंभारजुंव कोल्ले. ते हितूंतल्यान लोकां मदीं रावन खूब काम करपाचो टायम मेळ्ळो चान्स मेळ्ळो आनी ते हितूंतल्यान लोक बरे तरेन म्हाका थंय एप्रोच जाता. बरे तरेन लोकां कडेन म्हजो कॉन्टेक्ट आसा आनी त्याच हाजेर हांव फाटले 2 फावटी सुद्दां हांवें पक्षा कडेन क्लेम स्टेक केल्लो आनी म्हाका दिसता ह्या फावटी पक्ष ओके म्हणटा. दुसऱ्या फावटी दुसरें म्हटल्यार की ते काँग्रेसांतले येवन BJPन येयल्या ते आमदार आहात तर तुमकां प्लस पॉयंट आहा हेजेर? ना ना हांगा प्लस पॉयंट आनी नेगेटीव पॉयंट न्ही. पार्टी सुद्दां तिकेट दिता आसतना काम पळयता लोकां कडेन आशिल्लो अप्रोच पळयता. सो म्हाका दिसता त्या हेजेर म्हज्या कामाचेर आय एम वेरी मच कॉन्फिडंट की म्हाका तिकेट मेळटली. सध्या कुंभारजुंव मतदारसंघात काँग्रेसींतल्यान भाजपात आयिल्लो आमदार राजेश फळदेसाय आसा. तशेंच ह्या मतदारसंघात आदलो आमदार पांडुरंग मडकयकारूय सर्तीत आसा. तातूंत आतां सिद्धेशान वेंचणूक लडोवपाची इत्सा उक्तायिल्ल्यान भाजप नेमकी कोणाक तिकेट दितलो हें येवपी वेळारूच कळटलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावत गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात.
तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी